नमस्कार. आम्ही आसात नईबाग हांगा आसात. सांगपाचें म्हटल्यार हे जे ब्रीज आसा, ब्रिजाचे पोना जे आसात खाला जे खुबशे लोक जे आसात हांगा रावतात बशी खातीर वेट करतात. सो एकंदर हांगा वयरसून साताड्ड्याचो पूल आसा, तो साताड्ड्याचे लोक जे आसा महाराष्ट्राचे जे लोक आसात ते हांगा येतात. हांगसून शॉर्टकट वाट आसा, ते येवन हांगा रावतात आनी हांगाच्यान पेडणे वयतात. काही लोक जे आसात उगवेच्यान येतात, काही लोक हांगा जे पोरस कडेन आसा थंयसरले लोक येतात आनी हांगा रावतात. काही स्टुडंट्स आसात. नॅशनल हायवे आसा, खंय तरी मदींच जर बस जर रावली जाल्यार लोक हांगा उतरतात आनी हांगा येवन रावतात. पूण तांकां हांगसर शेड ना. ह्या संदर्भान आमी हांगा जे लोक आशिल्ले तांकां विचारले. ते म्हणटात हांगा पावसान आनी जे वत लागता त्या टायमार खंय तरी शेड जावचें. ह्या विशयार आमी पंचायत मेंबरांक सुद्दां विचारले जाल्यार तेंच्यांनी अशें सांगलां की आमदाराक कळयता आनी तेच्या उपरांत कितें तरी प्रोविजन करता म्हणून. पूण आमदार आयज आयिल्ले आनी तांकां आमी विचारले जाल्यार आमदारान सांगलां की जे ब्रिजा पोना जे आसात साफ करून थंयसर 2 बेंच घालून लोकांक प्रोविजन करून दिता आनी हे जे प्रॉब्लम आसा लोकांक खातीर खंय तरी पावसान आनी त्याच बरोबर निबार जे आसा उनान रावचें पडटा ते खंय तरी प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हणून आमदारान आश्वासन दिल्लेलें आसा. पाण्याची म्हणजे पूर्ण ऊन पडून पाण्याची कमतरता तर असतेच बरोबर. आणि शिवाय बाजूला स्टॉप पण आहे, राहायला पण जागा नसते. त्यामुळे उन्हात हा प्रॉब्लेम होतो आणि पावसात पूर्ण माणूस भिजून जातो. कामावर गेल्यानंतर पूर्ण ते अंगावर ओलं घेऊन राहावं लागतं. कपडे पूर्ण ओले झालेले असतात. तिकडे शेड वगैरे जायला पाहिजे. काहीतरी असं स्पेसिफिक जागा पाहिजे उभं राहण्यासाठी. इथे कितीतरी लोक असतात की येऊन जाऊन करत असतात. बहुतेक करून आम्ही महाराष्ट्रातली तिकडे कोंडुरा मळेवाड साईडच्या खूप जणी आहेत की इथेच येऊन थांबतात आणि इकडूनच बस त्यांना भेटते. नाही तर डायरेक्ट बस नाही आहे. हाच प्रॉब्लेम होतो. म्हातारी लोक असतात किंवा लहान मुलं असतात जी इथे शाळेत जाणारी आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला ही गरज आहे. बसीचे प्रोविजन आमी हिंगा जागोय ना तितलो बसीचे शेड घालपाक. फ्युचरान चित्ता आतां लोकांक कोणी तरी जागो स्पॉन्सर केलो जाल्यार आमी एक हें करूं शकता, एक शेड घालूं शकता. MLAक सांगून नाजाल्यार PWD पंचायतीनसून कितें हें करून आमी एक करूं शकता. पूण हिंगा आतां रावपाक जागो ना मरे. ही आतां फुडल्यान सत्यदेवीची जागो तिच्या मागीर ते आनी कोण तरी कोणी एक बाबा जागो दिता म्हटल्यार जाल्यार आमी एक शेड घालूं शकता. ओके. खुबशे लोक रावतात हांगा. सो तांच्या खातीर बस शेड किंवा आनी कांय तरी एक प्रोविजन जाय आशिल्लें. पंचान बीन तुमचे कडेन उलयलां की कितें करतले तुमी? आतां लोकांचे डिमांड आसले कितें हांगासर लोक बसीक रावता म्हणून आनी तांकां बसपाकूय मेळना म्हणून हांवें ऑलरेडी PWDक सांगलेलें आहा. जे पळय आहा ते लेवल करून आनी हांगासर तांकां 2 बेंच घालून हांव दितलो. ओके. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.